tu mokotai, amchi mone Jesu datai, omogol kon vidvasta kong, aplenchil bitu kabetong, Tushenko tumektai sada, Bawat Vishwas mogutarna, Tushenko tumektai sada, Bawat Vishwas mogutarna, Tushenko tumektai sada, Bawat Vishwas mogutarna, Tushenko tumektai sada, Bawat Vishwas mogutarna. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या सेबस्त्यांव आझारेदो ताच्या 7व्या दिसाचो उगडास करून ताच्या आत्म्या पासून आमी भेटयता देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी ताच्या दुखेस्त गोराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आल्बर्टो मार्टिन्स फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक आमकां यात्रेचो कुरीस पिलग्रीम क्रॉस आनी तशेंच मारयेचें बो पवित्र चित्र हाची भेट फावो जाल्या आनी आयच्या दिसाक आमचे बरोबर आसा. मागुया ह्या यात्रेच्या कुर्साचे मजतीन आनी सायबीणमायचे मजतीन आमचे फिरगोजेन आमी जेन्ना 400 वर्सांची समारंभणी आमच्या भावार्थाची करूंक वेता आमच्या भावार्थाचेर आशिर्वाद घालूंक आनी आमी सगळीं एकचारान सहभागिलीपणान आमच्या मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां चिखलेचे फिरगोजेक फावो तितली कृपा दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी आमी कुर्साचे मजतीन आनी सायबीणमायचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. आयज सायबीणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. नाकेली आबेल पेरेरा, नाकेली सांताना पेरेरा, देवसुआ पिकेन सेबी पेरेरा, दाबोली आर्कांज आल्फोन्सो, होली क्रॉस आल्वारो कॉस्ता, आल्तो दाबोली आंजेलो रॉड्रिगीस, बिहाइंड NSD जॉर्ज जोसेफ, रेजना मुंदी, नमिशा पिंटो, आल्तो चिकाली ग्लासिया डिसुजा. ह्या गोराब्यांचेर सायबीणमायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची मागणी सगळींची कोण बरी ना तांचे पासत देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमचे देव संदेशकान विनिता पिंटो ते बरें ना आनी आजून पासून हॉस्पिटलान आसा. देवान तिका पिकोवणेचो हात लावंक तिच्या भुरग्याचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां राखूंक सांबाळूंक तांचे पासत मागुया. जे कोण आयच्या दिसाक इंटरव्यू आपले कोत्तात जॉब इंटरव्यूज आपणा पासत मागूंक लायतात तांचेय पासत मागुया. खेरीत भाशेन आयचे पासत मागुया आमच्या नुस्तेकारां पासत. कालच्या दिसाक आमचे गोंयचे नुस्तेकार बेश्टेच नाका जाल्ल्या त्रासान पडलेल्या भाशेन आपणाचेच हक्क राखूंक सोदता आसतना मागुया नीत सारकी जावंक आनीक आमच्या ह्या गोंयच्या नुस्तेकारांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमकांय सगल्यांक बरें नुस्तें फावो जावंक आमी देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. ताणें बरी खबर परगटूंक आनी वायटकारांक बरें करूंक आपल्या शिसांक पाठयले. दर एकल्याक आमकां जेसू ह्या संवसारांत आपली बरी खबर म्हणजे शुभ वर्तमान दिसान दीस आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगटूंक पाठयता. तर आमी आमच्या जिवितान हें देवाचें उतर जिवंक आनी तें आमी दुसऱ्यांक आमच्याच कोरण्या वरवीं परगटूंक जेजूची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलुती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून कळान उच्चारून
वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच आग्वार मरी सगळ्या दिगंतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा विनोद मोशे खातीर आमच्या सगळे लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र मुर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्या आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कोर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. मुन्नेच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाचें दोर एक उतर निवेल, ताका शेरोना येतेल्यांक तो एक दाल. ताणें तुका बोबाट करिना जावंक आनी ताजे मुखार तूं फोटकिलो जायना जावंक. ताज्या उतराक कांय चोडोना जावंक. दोन वस्तू हांव तुजे लागीं मागतां. हांव मोरचे आदीं त्यो म्हाका दिनासता रावूं नाका. लुटी आनी फोटी म्हजे तांय पयस कर. दुर्बलकाय म्हूण गिरेस्तकाय म्हाका दिवं नाका. फकत मोग दिसपटो ग्राज म्हाका दी. म्हजे लागीं भरपूर आसूं हांव तुका नाकारूंक पावूं. आनी म्हणून सर्वेस्परा कोण हो दुलोबायेन सांपळून हांव चडूंक पावूं आनी म्हज्या देवाचें नांव बसटायना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. म्हज्या पावलान तुजें उतर उबारलेलो दिवो. परतून म्हणुया, म्हजे पावलान तुजें उतर उबारलेलो दिवो. फुटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी सुमूत म्हाका शिकय आनी संवसाराचे रुपें भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलादीक तुवें शिकयल्या सुमूत. आमचो जबाब. म्हज्या पावलान तुजें उतर उबारलेलो दिवो. तुजें उतर सासणांक तोखता सर्वेस्परा. स्वर्गांत तें सदां स्थिर. तुज्या उतराक पालो दिवचे खातीर पातकांच्या मार्गान हांव पांये दवरिना. जबाब. म्हज्या पावलान तुजें उतर उबारलेलो दिवो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळ्ळ्या. देखून फुटकिऱ्यांच्यो चाली म्हाका कांटाळो दिसता. लुटीपणाचो म्हाका कांटाळो भोगता, संतोप येता. पूण हांव तुजे सुमतीन मोगान पडलां. जबाब. म्हज्या पावलान तुजें उतर उबारलेलो दिवो. उदगाराक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Hallelujah, 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 hallelujah,
विस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशें पिडा रोग बरो करूंक तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज परगूट करचे खातीर आनी वायटकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें. वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरो नाकात आनी दोडी आंगली तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका नगरान भितर सरशात ते सुवातेवेले भायर सरो पर्यंत थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जायत त्या नगरांतले भायर सरतना तांकां एक शिडकावणी कशी तुमच्या पांयांची धूळ पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांव भोंवले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगल बाबा बीन आयचो उद्गार आमचो देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. वचात शुभ वर्तमान परगटात. ह्या गुणीक विशयाचेर ह्या वर्साक आमी नियाळटाव आनी शुभ वर्तमान परगटूंक आयचे दिसाक जेजू आपल्या शिसांक पाठयता. काय बरी उतरां आमकां मेळटात. ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवांनी भोंवले. म्हणटकूच बाबा भयणीनो, शिसांक जेजू शिडकायता. वाटेक तुमचे मौदे तुमी वेतात तेन्ना कितेंच वस्त घेवन वचूं नाकात. दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरो नाकात. जायते फावटी घडयेक आमी जायते सुवातांनी वेता तेन्ना आमी जायते फावटी आमची सुटकेस भरता. आमी म्हणटा आज म्हाका पॅकींग करूंक जाय कित्याक हांव वेतां. आनी असल्या वेळार आमी जायत्यो वस्तू आमच्यो पॅक करता. पॅक करता आसतना एक विनोतीन आमी त्यो वस्तू आमच्या जिवितान कितें गरजेच्यो, थंय आमी कितें वापरतले, कितें आमी न्हेसतले, कितें आमी थंयसर घेवन भोंवतले, हें सगलें आमकां बाबा भयणीनो गरजेचें तें आमी पॅक करता. जेजू म्हणटा तुमी तर म्हजी बरी खबर परगटूंक वेतात जाल्यार कितेंच तुमी चिंती नाकात. कित्याक कितें तुमकां दिवचें, कितें उलोवचें, कितें तुमी जेवचें, कितें खावचें तें म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां सगलें दितलो. आनी आयच्या म्हणणेच्या पुस्तकार आमकां हीच वस्तू मेवतात. देवाचें दूर एक उतर निर्बेल म्हणजे ताका शेरोणां येतल्याक तो एक दाड म्हणजे एक गोठ खांबो आलो ना तसलो खांबो. आनी बाबा भयणीनो, आमी कितें करतले, कितें खातले ताचे मुखार फोटकिरो जायना जावंक ताच्या उतरांक कांय सोडूं नाकात. म्हणटकूच 2 वस्तू हांव तुमचे लागीं मागतां. हांव मोरच्या आदीं त्यो म्हाका दिनासतना रावं नाकात. लोटिंगपण आनी फोटी म्हजेतान पयस कर. म्हणटकूच जायते फावटी घडयेक फोटी मारून जिवीत आडगां करून आमच्या जिवितान घडयेक दुसरें वास्कोळपळ करून आमचें जिवीत घडये आमी जायते ग्रेस्तांनी पुजायता. आनी ग्रेस्तकाय आमकां जायते फावटी वायटाक पडटा. म्हणटकूच म्हजो दिसपटोच गिरास म्हाका दी अशें आयच्या म्हणणेच्या पुस्तकान आसा. आनी जेजू आमकां शिडकायता तुमी तुमचे बरोबर कितें व्हरतल्यात तें चिंती नाकात. वो तुमी ज्या घरांत वेतात थंय तुमचे कडेन कितेंच आसचें न्हय. ज्या घरांत वेतात भितर सरतात ते सुवाते वेले भायर सरो पर्यंत थंयसर रावात. तुमकां तर येवकार दितीत, जें कितें तुमकां जेवण खाण दितात तें तुमी खायात पियात. नाजाल्यार तुमच्या पांयाची सुद्दां
धूड फाफडून थंयसरले तुमी भायर सर म्हणजे एक भाशेन डिटॅचमेंट तुमकां थंयसर गेले म्हणून म्हाका बरो परमोस केलो. डोंट बी अटॅच्ड, बी डिटॅच्ड फ्रॉम थिंग्स. जिवितान आमकां हें करूंक जायते फावटी अवघड. जायते फावटी आमी घडये देवाचें उतर परगडचे परस आमी आमचो अधिकार जायते फावटी आमकां दिल्ली पदवी आमकां दिल्ली जुट्टी आमी दाखोड करूंक सोदता. जेजू ह्या अधिकाराक आनी पदवीक सेवा आनी खालतिकाय दाखोड करूंक आमकां उलो मारता. आनी हाका लागून आमी आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो जायते फावटी सेवा आनी खालतिकाय आपणावन देवाचें उतर आमी परगडटा तेन्ना अदीक तें फळां बरीत जाता. अदीक ताचो फोड आमच्या जिवितान आनी जांकां परगडटात तांच्या जिवितान दिसून येता. तो आयच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया. सायबा अदीक आनी अदीक आमी तुजें उतर परगटूंक तुजें राज लागीं पावलां. आमचें जिवीत बदलून शुभ वर्तमान मानून घेवन तें परगटूंक आनी दुसऱ्यांकूय आमी अदीक आनी ह्या सर्गीच्या राज्यान हाडूंक वावरूंक आमी पोट तिडकीन वावरूंक आमकां कृपा दी. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. Bedone Venar Kirtanya, C26, page number 39, C26. Gloria Soria Ci Somia Cesun di Colloli Pace Conable Masrogo Tane Osogam Ciaonia Nimot Verum Chisugoli Amcha Kazaci Ben Kordam Baba Manon Geyekale Doja Manan Somorbita मोशा बाबा भयणीनो हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे पोरचेची देणी प्रसून जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारान सासणाच्या देवा सर कार्यान सोताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनूच शब्दा वरवीं तुवें सगळें रुचलें. पातकांतली आमकां सोडूंच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित आत्म्या वरवीं आंकवार मारीची उदरी ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कुश्ट मरोन सुसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र वर्सा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी गायता. पवित्र पवित्र Galvaranzo सर्वेस्पोर्तू स्वर्ग आनी संसार मोल्ला तुज्या नांव वैभवान उत्सर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां सोय. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय.
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसानी पोनो जीवन पोना वरी, तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडून दारा आमची सोडून बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगड्यास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी गोंड्याक आनी सगळे यादनिके वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा साबास्त्यांवाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो, तसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन सांग. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगाती, तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मै मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरोंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातळाबस आनी आमकां थायने पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जे धर्म तांबले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सगळें आसूं. तुमचेय सगळें आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे सेले संसाराचे पाप काढतले आमचे कागलूत कोर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढतले आमचे कागलूत कोर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोकले आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. म्हज्या जेवणांत आपूण खोशी वसात. म्हज्या कुडीर रातान खोशीन दागोसायात. म्हज्या जेवणाक येयात बाबून खोशी वसात. म्हज्या कुडीर रातान खोशी दागोसायात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. मोडून वाटात जिवान मोडून वचात. तुमीचून सायात तुज्याक जिवान मोडात. मोडून वाटात जिवान मोडून वचात. तुमीचून सायात तुज्याक जिवान मोडात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. तुजे कुडी वांगडा तुमचे तिळां दियात. म्हज्या रोता वांगडा तुमचे भिवून दियात. म्हजे कुडी वांगडा तुमची तिळां दियात. म्हज्या रोता वांगडा तुमचे भिवून दियात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमच्या अस्कोतायेक लागून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दुयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे सालेंत आमी बोगिसो आनी दाखयसो कोर.
आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरपकार. नविनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये चुचुरे कोर मौशे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली. आसऱ्या आनी बरवंशा पातक्यांच्या जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंसो. पाव म्हाका मोगा पासो जेसू क्रिस्ताच्या. उगोड तुज्या आत्माका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे ताय. कात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या सर्व समाजी. कोठा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणू तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी बॅट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून हेम कोणाच्या चपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ही माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हजे देवाक. आमीन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोहोचताय साउस्त्र्यामध्ये सुदैवान सुदैव जापो जेसू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोहोचताय साउस्त्र्यामध्ये सुदैवान सुदैव जापो जेसू. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोहोचताय साउस्त्र्यामध्ये सुदैवान सुदैव जापो जेसू. भाग्यवंती मरे आदादी अदृष्टांक सांपडलेल्या मजत कोर माग खोजे पासून जा शरातीन देवाच्या मण्याऱ्यांची विनोद को सगल्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्यां पासून फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आदाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो साहेबिनी प्रार्थुया. हे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आदाशिरो भोगूंक पावूं सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेताय रासवत चलयताय सासणाच्या ससनाक. सगळीं आमची जी भावा भयणां पिडेंत आसात आपल्या खातीर मागूंक लायतात तांचो आमी गुडास करुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार. सोम्या म्हजे मागणे आयक. सोम्या आसूं तुमचे सवें प्रार्थना तुका सोम्या देवाय तुज्या चाकरांक फावो को सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती नोंदवून आदारान भाग्यून सदांच आंकवार मरीची ती निवारूंक नेकाळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूं सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटोन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू.
शेवटचं गीत घेऊया T23 पेज नंबर